म्हजें नांव फादर विन्स्टन। हांव वालपयच्या इगोर्जींत आवर लेडी ऑफ लुर्ड्सच्या इगोर्जींत पाद्रीकार कशें वावरता। आनी आयच्या परबे दिसा आमी बागेवन जुवांव बाप्तिसाच्या परबे दिसा आमकां जायती खुशी भोगता आनी खुशालकायेन आमची जिणी जियोंक आमकां आयचें परब आमकां आपयता। एलिझाबेथाच्या कुशवेन आसतना ती व्हड्या खुशेन तो जेजूक वळखलो, त्याच भाशेन आमकां दुसऱ्यांक जेजूक दिवंक जॉन बाप्तिस्ट आमकां आपयता, जुवांव बाप्तिस्ट। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसा आयच्या परबे दिसा आमकां चड खुशालकाय भोगता की आमच्या जिवितांत तीच खुशालकाय आसून दी, देवान दिलेली खुशालकाय, आनी त्या खुशालकायेन आमी ह्या संवसारांत जियोंक आमकां आपणे आसा। तर आतां ह्या परबे दिसा आमी सगळ्यांनी जर तर जुवांव बाप्तिसाच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तो एक खालतिकायेची जिणी जियालो आनी खालतिकायेन तो वाडलो आनी देवाक ताणें पयलो मान दिलो। तशेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाक पयलो मान दित जाल्यार आमचें जिवीत सुफळ जातलें, आमच्याय जिवितांत शांती येतली आनी नवसरणीची मार्ग आमी आपणयतले। So my dear friends, on this feast of St. John the Baptist, the saint is inviting each one of us to show God to others. And when we show God to others, we are giving them peace in their life, giving them love in their life. And that is what we are called to do, to point God to others. And we ourselves have to be that channel. So thank you, God bless you, and happy feast of St. John the Baptist. Viva St. John. तुम्ही पळयतात GNH.